देव का तुमकां आमगे चॅनलाचे गोवन्स फ्रेंड्स फॉर सदांचे भाशेन तुमकां सगळ्यांक काळजान सांग देव बरें करूं म्हणटा आमगे चॅनलाचेर मेळना व्हिडिओ चोयतली म्हणून स्कीप करपा नाय आनी आज बरो पावरफुल व्हिडिओ आहा आनी तो जाल्यार व्हायरल व्हिडिओ आनी व्हायरल व्हिडिओ आज जायत जाताय आनी तो व्हिडिओ चोयतली म्हूण आशेन हो व्हिडिओ स्टार्ट करता। आज व्हिडिओ काढला हांवें तो अमेरिकाक वचपा जाय ते डोंकी कोन वयताय उडमाताय गोंयकारून आख्खे इंडियेक आप जाण एकले प्रॉब्लेम आहाय आनी ती प्रॉब्लेमां सॉल्व करपा लागून लोक आपणागे ओन डिसिजन घेता कित्याक जाण तूं आमगे गोवोरमेंट न्हू खरें म्हळ्यार जाय जाण कमेंट्स म्हळ्यार गोवोरमेंट आमगे कोणा चोयना आनी तेका लागून आमगेले इंडिया आख्खो लोक दुसरें स्टेप मारता पयशे दिता आनी डोंकी कोता आनी दुसरे कडेन वयताय कामां कितें आपणागे फॅमिली सगळें चोवपा आनी हें करून कोणा वायट म्हणपा लागून हो व्हिडिओ काडूं ना कित्याक मुगे व्हिडिओ काडपा म्हणजे कितें डिफरंट करपाचें सदां ते सांगताय अशें तेच न्हू चड डिफरंट करूं जाय न्हू तेका लागून व्हिडिओ हाडलो फ्रेंड्स रागा देना काय मोग आसूं आनी आतां ब्लॉग करता वायर आपके साथ लिपट लिपट के डांस कर रहा था। हाँ, वो मुझे प्यार करता था। मेरे सामने किसी और कोई डांस करता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता था हाँ, उसी के लिए वो सिंदूर डाल दिया कि कोई इसको टच ना करे। घालते चोडाचो आनी तें चोडूं फकत हेचो हें देखिए हमारे साथ वही लड़की है जिस लड़की को स्टेज पर चढ़कर लड़का मांग भर देता है। चलिए जानते हैं इनसे कि क्या कैसे हुआ था। कैसी हैं आप? अच्छा है। अच्छा, कैसे मांग भर दिया स्टेज पर चढ़कर? हमसे प्यार करते थे। प्यार करते थे? हाँ। डान्स कोता कोता तेणें तेगे तकले सिंदूर लायलें आनी तो काजा जालो आनी तो व्हिडिओ सगळ्यांक धाडलो आनी व्हायरल जालो। इनसे शादी किए हैं, इससे पहले आप शादीशुदा थे क्या? नहीं जी। आनी थोडे दिसान तो तें चोड कितें म्हणटा 1 महीना से चाहते थे मगर हम ही उनसे बात करना नहीं चाहते थे। तू बात करे के ना चाहत रहो? नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ भी काम करने जाते थे कहीं कहीं वो आते थे। तेगे माय पाय अडकू येळपा लागलो चेड्याकी माय म्हणू लागलो तेका आपूण घरा घेयना। अब मतलब उसको घर पे बुलाइएगा कि नहीं? नहीं, घर पर नहीं बुलाएंगे। घर पे नहीं बुलाएंगे आप? नहीं। क्यों नहीं बुलाएंगे? घर पर क्यों रखेंगे जब हमारे कोई लायक नहीं छोड़ा हम लोग का। अच्छा। तो घर पर नहीं रखेंगे, जहाँ मन करता है खुशी से। अच्छा, पाय म्हणटा आपणा नाक मोठी सुन आप ही का बेटा है स्टेज पर चढ़ कर सिंदूर लगा दिया? हाँ ऐसा तो ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। हाँ। मैं चोड मोठ्याक रिप्लाय दिता पहले से ही पसंद था, है ना? हाँ, पसंद तो था हमको। अभी वो कहाँ है? आपको क्या लग रहा है वो कहाँ होंगे अभी? उनके पापा जी उनको भगा दिए कहीं। मारपीट भी किए हैं उनके पापा? हाँ, उनके साथ मारपीट किए हैं। इसमें जायत स्टोरी जाली लास्ट एक व्हिडिओ येयलो आनी तो व्हिडिओ चोयलो। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है आप लोग को क्या कि एक लड़का आया और मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो लड़कों को मैं स्टेज शो करती हूँ। मैं स्टेज शो करने के लिए गई हुई थी सरस्वती पूजा में। एक लड़का ड्रिंक किया हुआ था, वो आया मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया। मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, नहीं कभी। भाई मजा आया। आनी मागीर कितें जालें शेवटा खबर आहा तुमकां। सो फ्रेंड अशें करून व्हिडिओ वायरल जाताय आनी तो व्हिडिओ वायरल जावपा आमी बी तांकां हेल्प कोताय न्हू आनी तें वायरल जाताय आनी तें चोड लास्टाक कितें म्हणटा जाण तूं हो व्हिडिओ आपणाक बिस्तो काडो म्हूण टायम पासा लागून अशें करून व्हिडिओ वायरल जाताय। सो फ्रेंड्स हो व्हिडिओ आहलो वायरलाचो तुमी चोयल म्हूण तुमकां सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं म्हणटा मोग आसूं आनी ह्या दिसा आज चड बिजी आहलो काम आनी तुमी समजून घेतली मातशें रावता आनी आसूं ब्लॉग काबार कोता मोग आसूं लोका बेजा करना बेगी स्टार्ट कर। सदांचे भाशेन सगळ्यांक कोणाक हॅपी बर्थडे आसल्या हॅपी बर्थडे कोणाक 11 वर्स आसल्या हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी कोणाक बर्थडे मारल्या गॉड ब्लेस यू कोणाक घरान जाय ते प्रॉब्लेम आहाय ती सॉल्व करून येयनाय ओके ती आमी फकत मागया दुसऱ्या पासत बरें करूं आनी बरें जावं आनी हो व्हिडिओ तुमी लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट्स कराय आनी जाता ते शेअर कराय ओके आनी कितें सांगू तुका आनी जाय सांगपा आहा पूण सांगून कसो फायदो तुम म्हाका मागीर वायट म्हणटलें हांवें कितें व्हिडिओ काड जाल्यार म्हाका दिसता वळख गजब बेइज्जती है। लोका बेजा करना बेगी स्टार्ट कर। म्हाका काल जुलियाना फोन करपा हुडगा आसूं ना सो आतां फोन करून सांगो तेका कितें तें आनी तें म्हाका सांग मिस कॉल मारीत रावता कितें करया फ्रेंड्स तेगे फोन घेवपा जाय न्हू आनी घेया न्हू यही नहीं अभी और सुनिए। फोन मार तेका
जाता हालो जुलियाना केशें आहा तूं हाँ बरें आहा मुगो तूं हाँ हांव बरो आहा गो कितें मोदी हाँ मोदी कितें सांगो आमकां केन्ना गव्हर्मेंट जॉब दिना तो हाँ दिना दुसऱ्यांकूय बी दिना कितें करपाचें जुलियाना सांग तूं कितें हाँ तेका लागून पयशे बी चेंज केलो तेणें न्हू ओके ओके काँग्रेस पडपा जाय मग कितें काँग्रेस आनी बीजेपी दोगोय काय हाँ एसो नाटक कोताय सर म्हाका ते पयशे चेंज करून रागू तेण आतां मगो अमेरिका सगळ्यांक हें केलें मगो सगळ्यांक धाडटाय मरे इंडिया मनशांक तूं खबर आहली कितें गो तूं जुलियाना म्हाका कित्याक सांगोना तुवें पयलींची आं हाँ ती सांगपा खबर न्हू मोदीगे आनी ट्रंपागे दोगांयकी आयडिया ती हाँ एश खबर तरी मागीर आनी कितें करपा सोदता आसता ते ओके 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 जुलियाना चल सांगत तें आयक हाल बिजी आहा हाल फोन कोणाक तूं हाँ ओके ओके कितें हार्याचो आगो हांव हार्या कितको धाडटा तूं हांव भायर आहा हांव कितको धाडटा तुका तूं तेगे हेगे जोवांगे भुरगी शपाची आसा न्ही गे हार्याचो ओके ओके हाँ ओके ओके तूं भिनाका हाँ बरें आसा तूं बरें कर हाँ ओके ओके हाँ तेंक सांगोटा यूट्यूब फॅमिलीक हाँ ओके बरें राव म्हणून तुमी सांगत जुलियाना खबर घेयल्या बरें करा न्ही तुमी ओके चल जुलियाना दोता ओके मोग आसूं ओके मोग आसूं बाय ओके फाल्यां फोन कर हाँ ओके ओके सद्दां फोन करता आनी आज 3 दीस जाले फोन केलो ना आनी आज सांगता मोदी खबर न्हिदलो आतां उठोंक लागतलें चल फ्रेंड तुमी आनी बिस्तें बेजार जाता फालतू ते जोक करून म्हाका चल हांव वयता न्ही फालतू कामां वचूं न्ही सदां तुमी अशीं तूं शेअर करी प्यार करते थे प्यार करते थे हाँ लव यू मनीषा हमसे प्यार करते थे